नमस्कार येवकार गोवा टुडे दिप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत रेंव काडून सीआरझेडाची आडखळ, अंदमान निकोबाराक दिल्या तशी थाकाय गोंयाकूय दिवची। सरकार बरयतलो पर्यावरण मंत्रालयाक रेंवकारांचे 180 अर्ज। शिस्तीचे आमदार लोकांक जाय, 2-3 फावट आमदार जाले म्हूण जाय ते करूंक मेळचे ना। 2027 40 मतदारसंघ लढतले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू उलयलो। गोयच्या एसटींक आरक्षण दिवपी विधेयक संसदेन हुमकळे। श्रीपाद भाऊ म्हणटा फुडल्या अधिवेशनात पास। मिशन रिझर्वेशन म्हणटा सरकार सिरियस ना। अन्न साखळीन वाघ महत्वाचो घटक। जंगलान वाघ आसप ही गिरेस्तकाय। पर्यावरण जाणकार केरकार उलयलो। दोडामार्गार खडपडे गांवांत वाघ। स्मार्ट सिटी पणजेचे लेनीन रातया टुरिस्ट चोरांनी 3 दुकानां फोडली। कॅश मारली, मास्क नासतना बिनधास्त चोरी। तिगांकूय ट्रॅक करून कोल्हापुरा उखल्ले। IMS कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक फूड पॉयझनिंग, 7 जणांचेर हॉस्पिटलांत उपचार। कॉलेजीच्या कॅन्टीनांत बिर्याणी खाल्ल्या उपरांत फूड पॉयझनिंग। आनी उद्देगीक सेफ्टी ट्रेनिंग गोयच्या गावागावांनी व्हरपा खातीर स्किल ऑन व्हील, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर शाळा कॉलेजींनी प्रशिक्षण उपक्रम। खबरो विस्तारान। गोंयान रेवे खातीर मांडवी जुवारीन झोनिंग केले तरी परमिटा आडकल्यात। सीआरझेडान रेवेक परमीट दिवपाची खंय कायदेशीर तरतूदूच ना। आता गोंय सरकार हे विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक बरोवपाचे आसा। गोंयच्या रेवेच्या पारंपारीक व्यवसायाक थाकाय दिवची म्हूण मागणी। मांडवी जुवारीन मेळून सरकारान 12 सेंट झोन केल्यात। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली गोंयांत रेंव काडपाक मेळना। गोयच्या खण खात्यान कायदेशीर रेंव काडपाक मेळची म्हूण बरेच यत्न केल्यात। गोयच्या रेंव वेवसायाक पर्यावरण क्लिअरन्साच्यो आडमेळी। हालींच मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या NIOच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर गोवा स्टेट इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंट ऑथॉरिटीन पर्यावरण क्लिअरन्स दिल्लो। मांडवी आनी जुवारीत मेळून 12 झोनां खातीर ही मान्यताय आशिल्ली, मात ते खातीर खण खात्यान CRZ अधिकारिणीची मान्यताय घेवप गरजेचें। 2011 आनी 2019च्या CRZ नोटिफिकेशना प्रमाण CRZ वाठारात रेंव काडपाक मेळना। राज्य सरकारान आता थाकाय मेळची म्हूण केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाक चीट बरोवपाचें थारायलां। अंदमान निकोबार जुंयांक थाकाय दिल्या तशी गोंयाकूय CRZ नेमात थाकाय दिवन रेंव काडपाक दिवची म्हूण मागणी। बांदकामांची गरज लक्षात घेवन अंदमान आनी निकोबाराक रेंव काडपाक मान्यताय दिल्या। हाचे आदी गोंय सरकारान 3 लेटरां बरयल्यात, मात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान सकारात्मक जाप आयिल्ली ना। रेंव काडपाचो सीझन मे म्हयन्यांत सोंपता। सद्याक खण खात्या कडेन रेंव काडपा खातीर 180 अर्ज आयल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। शिस्तीचे आमदार लोकांक जाय, 2-3 फावट आमदार जाले म्हूण जाय ते करप सारकें न्ही। प्रदेशाध्यक्ष दामूचे महत्वाकांक्षी आमदारांक शिनाल। आता खंय परत शिस्त लागतली। दामूचे पार्टीच्या विचारधारेचेर बोट। आमदारांच्या प्रत्येक दिसाचो रिपोर्ट सरकार घेता। 40 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढयतले। युतीचेर प्रश्नचिन्ह। पक्ष शिस्त भंगाचेर प्रदेशाध्यक्ष दामूचे आमदारांक शिस्तीचे धडे। 2002 पर्रीकर सरकार आसतना खंय शिस्तबद्ध आमदार आशिल्ले। शिस्तप्रिय लोकांक आवडटात। 2-3 फावट आमदार जाले म्हूण जाय ते करप खंय अयोग्य। आमच्या विचारधारेचे मनीस आमकां जाय म्हूण दामू उलयलो। म्हणजे ब्लॅकमेल करप ना किंवा मागीर जो कोण काम करना ताका रोखड्या देंवयलो की लोकांचे हाजे भायर आसा। आमच्या विचारधारेचेच मनीस जाय न्ही। म्हणजे तुमकां याद करात दाखयता
पयलींचे 2002 सरकार याद करात, त्या वेळाचेर भाई चलयतालो त्या वेळाचेर आमी सगळे शिस्तीन आशिल्ले. म्हणले शिस्तीतले आमदार लोकांक आवडटात. शिस्तीतले त्याच बरोबर वेळोवेळी व्यवस्थीत विशय कशे रेज करप हे करप हे आवडटा. कितें जाता, एक 4 फाटी निवडून आयले, 3 फाटी निवडून आयले की काही कडेन अशें आतां एक वेगळें वातावरण निवडून आयलें की हांव सांगता तेंच खरें. तशें आसना. लोकांचो जनमानसांतलोय बीन कल घेवचो पडटा आनी अकॉर्डिंगली आतां ह्या दिसांचे तुमी मुद्दम पळया, निर्णय हे लोकांच्या हातून भितर आसतात. हळू लोकां मदीं लोकप्रिय जावपाक लागला. पयलीं पळय कशें आसा, पयलीं कोणीय उठ्ठालो सुट्टालो उलयता पळय फाटले दीस, आतां सगळे इन लायन आयिल्ले आसा. प्रत्येक दिसाचे हे आसतले की रिपोर्टिंग म्हणटा किंवा ते सिस्टमॅटिकली ताजे बद्दलचो हे सरकार आतां घेता. ताचें कारण कशें आसा की केंद्रांतले आमचे पळय जे नेते आसात आनी केंद्रांतल्या पक्षाचे पळय जे वरिश्ठ आसा ते तांकां गोंयांत कितें चलता ते भित्तम बातमी व्यवस्थीतपणे पावता. 2027 40 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढयतले म्हणून दामू उलयलो. सुरू जालें न्ही. 40 40 मंडलां जालीं. 40 40 मंडल जालीं. एक 2-4 जाग्यांनी आमच्या भुतांची हें जावना आशिल्लें तें मान्य करता. म्हणजे ती आतां हळूहळू जावपाक लागल्या. ती सगळे आमी घेवन बसल्या. 40 मतदारसंघान संघटना घट करपाची आसा. 40 जेन्ना लढटले म्हणटा तेन्ना आमीच लढटले. कशें लढटले आनी कितें लढटले ते योग्य वेळार सांगतलो. आतांच कितें म्हण सांगू तुमकां. ह्या विधाना उपरांत भाजप मोगो युतीचेर मात प्रश्नचिन्ह. मजगती मोगोचे फुडारी सुदीन आणि दीपक ढवळीकार दिल्ली वचून युती घटमूट करून आयले तरी प्रदेश भाजप एकला चलोचेर ठाम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या एसटींक राजकीय आरक्षण मेळपी विधेयक संसदेन हुमकळ्ळे. फुडल्या अधिवेशनात ते बिल आदी घेवपाक सांगतले म्हूण खासदार श्रीपाद नायक उलयलो. विर्यात म्हणटा सरकारान म्हत्वाची बिलां बायपास केली. गोयच्या एसटींक सरकार गांभीर्यान घेना म्हूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस उलयला. गोयच्या एसटींक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक संसदेत हुमकळ्ळे. खासदार श्रीपाद नायक म्हणटा फुडल्या अधिवेशनात पयलीं ते बिल घेवपाक सांगतले. हे चालूच आहा ते इवन जे डेली हेजेर येतात ते, पण काही हेच्या मध्ये इल्लेले फाटी उरता. आज सामके तोंडार येवन थांबिल्ले आसा. येणारे आतां पयर सुद्दां डिस्कशन ताचेर दवरलेले, पण काही हे गोंधळ जालो सभागृहांत आनी म्हणून 2 वेळा हे बील खंय तरी फाटो फुटलो. त्यामुळे म्हाका दिसता खंयचे पद्दतीन आमी फोर्स करतले की येणाऱ्या इलेक्शना पयल्या दिसाच्यानच ह्या बिलाचेर हे चर्चा जावचे आनी ते पास तर 100% जातले. तातूंत कांय ना. आमी फक्त प्रयत्न करता की पयलेच आठवड्यात ते पास जालो वता अशे तो प्रयत्न आमी आमच्या पार्लमेंटरी हाका सांगतले. खासदार विर्यात म्हणटा सरकारान म्हत्वाची बिलां बायपास केली. Bills which are important have been sidelined. आता ST bill that is reorganization and readjustment of the constituencies in this for ensuring reservation for our ST community. ते आता 2 सेशनां कंप्लीट झाली. Still they are not doing anything. Whereas from nowhere they are bringing the Waqf bill, and see the ulterior motive of the BJP. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो मुखेली जॉन फर्नांडीस म्हणटा सरकारान फकत लोकसभे वेळार मिठाय दिली. 2027 पयलीं आरक्षण दिवपाच्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ले, मात आजून विशय सिरियस घेतिल्लो दिसना. गोंयच्या सीएमान MP इलेक्शना पयलीं स्टेटमेंट केल्लो की 2027च्या इलेक्शनाक गोंयच्या आदिवासी लोकांक कशे तरेन रिजर्वेशन मेळटली म्हणून. BJP कार्यकर्त्यांनी व्हडली सेलिब्रेशन केलें, पेडे खावयले. बरें अशें दिसून येता की गोंयचे इंडियन सरकार आमकां गोंयच्या आदिवासी लोकांक ग्रांटेड धरता आनीक हे एक फटोवपाचो प्रयत्न करतात अशें काय आमकां एक दुबाव पडपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अन्न साखळेंतलो वाघ म्हत्वाचो घटक. जंगलांत वाघ आसप ही गिरेस्तकाय. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार उलयलो. गोंय सिंधुदुर्ग शिमेवेल्या दोडामार्ग खडपडे गांवांत कांय दीस जाले वाघ भोंवतना दिसता. दरेकल्यान आपली जबाबदारी समजून रानवटी वाठार वन्यजीवांचो सांबाळ केल्यार निसर्गाची अन्न साखळी तिगूंक आदार जातलो. कांय दिसा फाटीं दोडामार्गांतल्या खडपडे वाठारांत कांय लोकांक वाघ फिरताना दिसलो. फाटल्या मार्चांत लेगीत ह्या वाठारांत वाघ दिसलेलो. अन्न साखळेंतलो वाघ हो एक म्हत्वाचो घटक. एका जंगलात वाघ आसप म्हळ्यार थंय गिरेस्तकाय, तशेंच ते जंगल समृद्ध आसप. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगता.
वाघ जो आसा हो खंयच्याय अन्न साखळींतलो म्हत्वाचो आनी वयल्या पावंड्यावयलो दुवो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की एखाद्या जंगलान वाघ आसा म्हळ्यार तें जंगल गिरेस्त आसा, तें जंगल समृद्ध आसा. आनी जेन्ना एखाद्या जंगलान वाघ आसता तेन्ना समजपाक जाय की तृणहारी प्राणी जे आसा म्हणजे गवत खावपी जे जनावर आसा तेंचें अस्तित्व जे आसा ते नियंत्रीत दवरपाचें काम जे आसा हो वाघ करता. वाघ जो आसा तो एखाद्या वाठारान आसा जाल्यार आमकां कळटा की थंय कितल्या प्रमाणात गवे जे आसा तेंचें अस्तित्व उरूंक शकता. कारण गव्या सारक्या येद्या व्हडल्या जनावरांक मारपाचें काम जे आसा तें वाघ करता. गोंयांत काणकोण हांगासर वागऱ्या हन्न आसा, मागीर वागऱ्या गाळ आसा आमच्या गोंयांत. आनी वाघाची जायते कडेन वाघरो आनी व्याघ्रेश्वर ह्या नांवान पुजा जी जाल्ली आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी मनशांनी ठरोवपाक जाय केवळ वन खात्याची भुमिका न्हू, हे वन खात्याचे कर्तव्य न्हू, तेंचे कर्तव्य ते आसा घटना धाडटा, पूण आमी जाणपाक जाय की एक नागरीक ह्या नात्यान भारताची 48वे जे कलम आसा घटनेचे आनी 91वे कलम जे आसा हे राज्याक आनी त्या नागरिकांक याद करून दिता की आमी रानटी वाठार आसा, पर्यावरणीय परिसंस्था आसा आनी वन्यजीव आसा हांची राखण करपाक जाय, तेंचें संवर्धन करपाक जाय. आनी तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता की ही अन्न साखळी जी आसा हो जो दुवो आसा हो सातत्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. IMS कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्याची घडणूक 7 विद्यार्थ्यांक हॉस्पिटलांत घाल्यात. कॉलेजीच्या कॅन्टीनांत बिर्याणी खाल्या उपरांत फूड पॉयझनिंग म्हूण पालक सांगतात. उपजिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी करपाचे पुलिसांक आदेश दिल्यात. FDAन फूड पॉयझनिंगाचें कारण सोदूंक सॅम्पल व्हेला. वास्कोच्या IMS कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्याची घडणूक. कॉलेजीच्या कॅन्टीनांत विद्यार्थ्यांनी बिर्याणी खाल्या उपरांत फूड पॉयझनिंग जालें म्हूण म्हायती. 7 विद्यार्थ्यांक हॉस्पिटलांत घाल्यात. सर ती मेसेज आयिल्ली की अशें जालां तुमचे जाल्यार एडमीट केला हॉस्पिटलांत म्हणून. मागीर हांव सकाळीं आयलें सर पळोवपा खातीर. तसो बरो आसा पूण ताका लूज मोशन आनी उलटी जाता आनी काल भरपूर आनी राती फिवर बी आयिल्लो. ते म्हणटा की आमी बिर्याणी खाली आनी जाली म्हणून अशें म्हणटाले. आमकां सारकें खबर ना न्ही. टोटल कितले भुरगे आसा? 80 भुरगीं आसा सर. आनी एडमीट कितले जाण आहा हांगासर 7 जाण काय 6 जाण कितें आसा ह्या हॉस्पिटलांत. आनी तेंचे पेरंट्स बीन येयले? तें कांय खबर ना सर म्हाका. हांव म्हज्या चल्या वांगडा आमकां कळ्ळें न्ही राती. मागीर सकाळीं हांव धांवन आयलें पळोवपाक. आतां कसो तुमचो? आसा बरो आसा पूण लूज मोशन मातशें चालू आसा. एक 4 फावटी कितें जालें ताका सकाळच्यान 4-5 फावटी पूण उलटी जावना आनी ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही सलायन लायत आसा बरोबर. उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलीस चौकशेचे आदेश दिल्यात. Actually, the issue has not been officially reported to me yet, but from some sources, I just came to know today afternoon that few students from Goa Shipbuilding College are being admitted in hospital on account of food poisoning. Actually, even we don't know the exact cause of food poisoning, but I have already given instructions to EI Mormugaon to find out the cause, and I'll be also calling the in charge of that college to know the exact cause of food poisoning. फूड पॉयझनिंगाचे कारण सोदूक FDAन कॅन्टीनात वचून सॅम्पल घेतल्यात. बिर्याणीचे सॅम्पल मेळ्ळे ना, मात उदक, पावडर आनी हेर बिर्याणीक वापरपी सामानाचे सॅम्पल घेतला. कळटा ते प्रमाण कॅन्टीन खंय एकल्यान सब लिजार चलोवपाक दिल्ले. फूड पॉयझनिंगाची घडणूक घडल्या उपरांत ते परत घेवपाची प्रक्रिया सुरू केला म्हूण म्हायती. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. पणजे पोन्ने सेक्रेटरिएटाचे फाटल्या लेनीन 4 दुकानां फोडली. एका वायन शॉपांतल्यान 15,000ची कॅश आनी 1 मोबायल मारला. बुधवारा मध्यराती गजाल. चोर CCTVन कॅप्चर. पणजे पुलिसांनी तिगांकूय कोल्हापूर वचून उखल्ले. चोरिल्लो माल जप्त केला.
आसा ओल्ड सेक्रेटरीच्या फाटल्या सायडीन तुझे फाल्काव रोडाचेर थंय राती 3 शॉपां फोडली गेली. तितून एक वायनाची शॉपाच्या फाटल्यान आसा आणि ते चोरांनी 15,000 सुमार आणि एक मोबायल चोरून गेला. ते राती 4:15 सुमार जाल्यात आणि अशे 2 शॉपां फुडें आसात ती राती चल्ली. पण अशी कितलीची चोऱ्यो जावपाक लागल्यात, ती चोऱ्यो वाडपाक लागल्यात. आतां पुलिसांचे केन्ना आसतले काय ना हांव सोदून कावडे स्टुडंट मिडिया खातीर. केप्यां कावरेपिल्ला पंचायतीच्या बनकल आणि काजूर गावांत पूल नाशिल्ल्यान लोकांक धकचपाटे. लोक अजून लाकडाचो साकव करून व्यवस्था करतात. पावसान यो वच करपाक ह्याच साकव्या वेल्यान. गावांत कोणूय दुयेंत पडल्यार साकवा वेल्यानूच पलतडी भरचो पडटा. सरकारान खंय लक्ष घालचें. खासा रिपोर्ट. आमी आसा कावरेपिल्ला पंचायतीच्या बनकल आणि काझूर गावांत. हे विज्युअल पळयल्यार तुमकां दिसतलें की ही जाणटेली कितें तरी कलाकृती करता आसतली. मात ती पावसांत आपल्या गांवाक हेर गांवां वांगडा जोडपाचें काम करता. हय, तुमी सारकें आयकलेंत. पावसांत व्हांवपी व्हाळाचेर पूल नाशिल्ल्यान थळाव्यांक साको बांदून आपलें अस्तित्व राखून दवरचें पडटा. पूल नासल्या कारणान कितले त्रास जाता तुमकां? येवपाक त्रास जातलो, गाडी हाडपाक साकवान येवंक पडटा. आतां एक गिमा तुमकां गाडी घेवन येवपाक मेळटा. गिमा गाडी हाडूंक मेळटा पूण पावसा ना. पावसाक साको घालूंक जाय. झाड मोड जाल्यार साको घालूंक मेळना. म्हणलेलें आमदारा बी, पण आमदारान कांय बरें घेतलें ना. ते पंचान अशें हें केल्या सांगलेलें म्हणून घातलें म्हणटा तें म्हणून तें जायना न्हू, पास जायना न्हू फुडें मागीर. आतां पावसा हे साकवा अशें दुसरें कांय ना. दुसरें कांयच ना आमकां. सो तूं कितें मागता सरकाराक? कितें पूल जावपा जाय म्हूण मागता? हय, आनी कितें म्हूण जाय, पूल जायना आमकां. गांवांत कोणूय दुयेंती जालो जाल्यार एकतर दुयेंतीक साकवा वेल्यान नाजाल्यार भोवाडो मारून डॉक्टरा कडेन व्हरचो पडटा. आतां एम्बुलन्स बी कितें जाय जाल्यार कितें करता मागीर? कितें करपा हें वचपा न्हू थिंगा वॉल्टार वचपा हें चलत थिंगच्यान घराडेच्यान. आनी आतां गिमाक पयला तुमी उदकांतल्यान क्रॉस जाता. हें बांदता न्हू तें कानेलो तो हें फुगयता न्हू, ब्लेड घालता आनी उदक फुगयता मागीर वचपा खंयच्यान. तें उदकान इतलें उदकान येता. काँग्रेस सरकारान खंय आशिल्ली पायवाट डांबरीकरण केल्ली, मात ती अर्धवट. व्हाळाचेर जाय आशिल्लो पूल खंय बांदिल्लोच ना. आनी भाजप सरकाराचें दुर्लक्ष. 13 वर्सां जालीं बीजेपी सरकार जाल्या. हेजी मुखार कांय बरो घेतलो ना तेंच्यांनी बीजेपी सरकार जाल्यार. आनी काँग्रेसी टायमार हे सायडी फुल्ल रोड गेलो डांबोर आनी हो उरलो तो कोणी करपाचो? फुडीं डांबरान वय जालें आनी फाटल्यान कशें कितें करपाचें? न्हंय जावं ते सायडीच्यान बेस्ट दुर्लाचो रस्तो. आतां पावसांत आपलें अस्तित्व दवरूंक ह्या गांवकारांक साको बांदपा शिवाय आनी पर्यायूच ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उगे पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर भराव घालून रस्तो करतात. सांग्यावेले डेमॉलिश केल्ल्या टावन हॉलाची खंय माती शेतांनी हाडून उडयल्या. पंचायतीक दिसून दिसना. सरकारान एक्शन घेवची म्हूण लोक मागता. कलेक्टरान खंय कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज नोटीस धाडल्या. सांग्यावेल्या उगे पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून रस्तो करतात. भात शेतींनी सांग्यावेल्या डेमॉलिश केल्ल्या टावन हॉलाची माती भरल्या. कारवाय जावची म्हूण थळावे मागता. शेता जमणीक ही माती हाडून घातल्या, लँड फिलिंग केला रस्तो करपा म्हणून. आनी ही माती हाडले खंयची टावन हॉल जे पळय डेमॉलिश केला, सांग्या टावन हॉल म्हणून प्रसिद्ध टावन हॉल म्हणून अशें आसलें, तेजी माती हाडून ही शेतांक घातल्या. आनी ते हाडून पळय ह्या शेतांक 27/34 हे सर्वे नंबरां हाडून हे रोड म्हणून फिलिंग केला हांगा. म्हणटकीर हे प्रत्येक शेत पुरोवपाची हे धंदे, हे कोण बिल्डर आसा, हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा, तेंगे हेच धंदे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाची, ती माती हाडपाची, शेतांक घालपाची आनी रस्ते करपाचे. म्हणटकीर हेजेर आमचे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर सांग्यावेल्यान हेणे एक्शन घेतले कडेन आसा. उगी पंचायती म्हणटकीर हे संबंदीत हांवें उगी पंचायतीच्या आमगेलो तलाट्याक हांवें प्रस्न केलो, विचारलें आमगे उगी पंचायती पडटा म्हणलें, विलेज आमगेली पटाले विलेजी पडटा म्हणली ही एरिया ही फिलिंग केल्ली. तेणें म्हणलां आपण तेजेर हे रिमार्क धाडल्या म्हणपा लागलो तो करून. म्हणटकीर बरें आसा. बट उगी पंचायतीन हेजेर उगी पंचायतींत पंच कोण आहा तांकां माती लक्षांत ना हे फिलिंग जाता काय कितें ना.
पूण ह्या तलाट्यान हेजे रिपोर्ट घालून तलाट्यान हें धाडला म्हणटा आतां हें धाडलां आनी तांकां शोकेस डेप्युटी कलेक्टरान शोकेस नोटीसूय बी काडले कडेन आसा पूण म्हणटकीर शोकेस नोटीस काडली म्हणटा आतां ही माती शेतांत घातली ती हे काडून भायर काडटले काय ही अशीच उरपाची आनी मागीर परत हें जालें म्हणटा केस जाली म्हणटा परत मागीर तेणी चालू करपाचें हें काम अशें आमगे प्रश्न आहा कोणी जी पळय हाडून घातल्या कोण कॉन्ट्रॅक्टर तेजेर चड हेज्या चड कारवाय कॉन्ट्रॅक्टराची जावपा जाय कोण कॉन्ट्रॅक्टर ही शेत पुरोवपाक जे मातये डिलर काय कितें हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण म्हणटा शेत पुरोवपाचो डिलर हेजेर जास्तीत जास्त कारवाय जावपा जाय लोक ओगी आसा कित्याक दांतूय आपल्याले वटूय आपल्याले म्हणटा आनी लोक ओगी आहा पूण ह्या जावपा जायना तेंचेर जास्तीत जास्त कारवाय जावपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रस्त्यांचो इश्यू घेवन बाणावले काँग्रेस ब्लॉकाचे दक्षिणेचो खासदार विर्याताक निवेदन. रस्त्यावेले स्पीड ब्रेकर सारखे मार्क केल्ले ना, लोकांक रातच्या वेळार त्रास जाता. विर्यात म्हणटा गजाली जाग्यार घालून घेता. विर्यातान लोकांचे इश्यू समजूंक दरबार दवरिल्लो. बाणावले वाठारांतल्या रस्त्यांचो विशय घेवन बाणावले काँग्रेस ब्लॉकान खासदार विर्याताक निवेदन दिला. आयज आमी कॅप्टनाक मेळोवपा आयिल्ले बिकॉज एक फावटी आमी इंटरॅक्शन सेशन केल्लें बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमी जायते इश्यू रेज केल्ले लायक रिवर्स आर जेटीज एंड रोड्स एंड ऑल सो ते बाबतीन आमी आज कॅप्टनाक मेळोन आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिवपा आयिल्ले रिगार्डींग दीज इश्यूज सो ते आमी आज हायलायट केला कॅप्टनाक. कॅप्टन इज गोइंग टू टेक अप दॅट इश्यूज व्हेरी सून. विर्यात म्हणटा तांच्यांनी निवेदनांतल्यान मांडिल्लो विशय सुटावो करपाक यत्न करतले. आयज तांणी खुबशे इश्यूज concerning Benawali constituency and something that is affecting the people daily life, whether it is traffic or whether it is other safety measures. So I have assurance dila I will take it up and we will do it because the panchayat and all are already involved in this. So we will facilitate this in ensuring तांचे demands are met. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. हवामान बदलाक लागून केन्नाय पावस पडटा, पिकाची वाट लागता. दर एकल्यान पर्यावरण राखचे, राना महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे उलयली. उदरगत खंय सैम पर्यावरण आनी सैमीक गजाली राखून करची. दर एकल्यान हाची जतनाय घेतल्यार पर्यावरणात जावपी आकस्मीक बदल खंय जाग्यार येतले. अवेळार पडपी पावसाक लागून काजू पिकावळीचेर परिणाम जावपाक लागला. क्लायमेट चेंजाक लागून केन्नाय पावस पडपाक लागला. दर एकल्यान सैम पर्यावरण आनी बाकीच्यो गजाली मतींत दवरून उदरगत केली जाल्यार क्लायमेट चेंज जाता ते परत सारखे जातले. GFDCची अध्यक्ष देविया राणे उलयली. आता तुम्ही पळयात अनसिजनल रेन बाकीचो जो कितें रॉट लागता कितें इन्सेक्ट्स कितें इन्सेक्ट्स खराब करता झाडाक ते पेस्टिसाइड्स आनी ते आमी फार्मराक ताजेर एक सांगपाक शकता बाबा तुजी देखरेख कशी करची तुमची रेणाची कशें ताका वीड्स बी जाता ते कशें साफ करचे टायमली तांकां कितें सारें जाय कितें जाय कशें प्लांटेशन्स साफ करून दवरचे हें आमी तांकां सांगपाक शकता. पण जे अनसिजनल रेन जाता ते तुमकां खबर आसा देशभर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्लायमेट चेंजाचो कितें फरक जाता तो कोणे सडनली फेब्रुवारीन पावस पडपाक लागता डिसेंबरान पावस पडपाक लागला हें पयलीं केन्ना जायनाशिल्लें बट क्लायमेट चेंजा खातीर येता हें मदीं मदीं जावपाक लागला. आमी फक्त देवा कडेन मागचें की प्रत्येकान आपलें पर्यावरण तर राखपाक जाय आपली सैम राखपाक जाय जाल्यार जे कितें पळय डेव्हलपमेंट जो आसा तो रेग्युलर डेव्हलपमेंट सारको करून आपली सैम राखून आपलें पर्यावरण राखून एनवायरमेंट राखून आमचो जो कोस्टल बेल्ट आसा तो बरो आमचो राखून फॉरेस्ट जी आसा आमची बरी राखून आमची एनवायरमेंट राखून आमी फुडें सरपाक जाय. प्रत्येकान जेन्ना प्रत्येक मनीस प्रत्येक मनशाक ते एक भावना जातली की आपणे आपलो सैम राखपाक जाय म्हणून हें जे कितें क्लायमेट चेंज वयर सकयल जाता ती हळूहळू करून कमी जावपाक लागतली आनी तोच एक उपाय आमचे काजूचे प्रोडक्शन सेफगार्ड करपाक. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. उद्देगीक सेफ्टी ट्रेनिंग गोयच्या गावागावांनी व्हरूंक 2 कोटी मोडून सरकाराचो स्किल ऑन व्हील उपक्रम. इंडस्ट्रियल फायर, इलेक्ट्रीक सेफ्टी, डिझास्टर मॅनेजमेंट तशेंच मानसीक भलायकी ह्या गजालींचेर फोकस दवरून शाळा कॉलेजींनी प्रशिक्षणाचो हो उपक्रम. ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्सपो परिशदेन मुख्यमंत्री उलयलो.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि फॅक्टरी अँड बॉयलर्स मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकारान पहिल्या ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्सपो आणि समिटाचे उक्तावण केले. स्किल ऑन व्हील ह्या सरकारान सुरू केल्ल्या उपक्रमा खाला गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून शाळा कॉलेजींनी प्रशिक्षण दितले अशें मुख्यमंत्री हे वेळार उलयलो. In the safety training schools and colleges, we have introduced the different programs, and which are the industrial safety, electrical safety, fire prevention, mental well-being, disaster management, and emergency preparedness. They focus on the creating the safety awareness amongst the youth. We also started with the skill on wheel programs, which is the mobile training unit with tools, technology, and learning materials. We'll travel from from the Panjim to the rural places of Goa. We'll give the hand-on training for our youths, and we are approximately the 2 crores of the budgets we have sanctioned for the skill on wheel programs. Definitely, with these programs, we are thinking that there is a skilling, reskilling, and upskilling of the youth will happen in every sectors. So I encourage the more dependent and government bodies to introduce the job-oriented and safety-focused courses. This program will build the safer and stronger Goa and empower the youth to become the self-reliant. या समिटावरवीं गोयच्या तरणाट्यांक तांचे स्वताचे उद्देग सुरू करपाक जाय ते गिन्यान मेळटलें. फॅक्टरी आनी बॉयलर मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. For our Goan youth, this summit offers an invaluable chance to gain the right knowledge, empowering them to start their own businesses or secure job in the industrial sectors. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.